बाबुडो मिसाचे बेटीन तुमकां सगल्यांक येवकार आयज आमचे मदें आसा हे मिसाचे बेटीचो मुखेल येजमान तशेंच देवाची उतराची मोडणी करूंक फादर आल्बानो फर्नांडीस जो आमच्या दियोसेसीन कुटुंबा खातीर वार कोत्तल्या खात्याचो वडील तर ताच्या बऱ्या वावराचे देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. आयच्या मिसाचे बेटीची इंतेसावा पयले इंतेसाव देवाक दिनवासूंक भेटयता आपल्या वाडदिसाच्या निमतान सू नैना आनी डेस्मंड बाप्तिस्ता. दुसरे इंतेसाव देवाक दिनवासूंक आपल्या वाडदिसाच्या निमतान शॉन मिनेझस. तिसरे इंतेसाव देवाक दिनवासूंक आपल्या वाडदिसाच्या निमतान इडन पेरेरा. मागूंक लायता आपलो वाडदीस संभ्रमतात जोशुआ गोन्साल्वीस बेर्नाडिता फुर्तादो. तशेंच आयज ह्या नव्यानान आमी ह्या पिडेस्तां खातीर मागता जांकां इरिटेबल बाउल, इंडायजेशन, कॉन्स्टिपेशन, इन्फेक्शन तशेंच जांची ब्रेन सर्जरी केल्या, ट्युमर आसा, ब्रेन स्वेलिंग, हेडेक, ब्लड क्लॉट, लेग क्रॅम्प्स, पॅरालिसीस, ब्रेन टिश्यू ज्यो डॅमेज जाल्ले आसात, जांकां भूक लागना, झेम पडना तांचे पासत आमी मागता ह्या पिडेस्तांक सायडमायची मजतीन देवान पिकोवणी दिवंक. तशेंच आमी मागता दोतोरां खातीर नर्सी पासत, पॅरामॅडिक्स, थॅरपिस्ट्स, कावन्सलर्स, पुलीस तशेंच शिक्षणीक मळार वार कोत्तली आमचे टिचर्स, एड्युकेशनलिस्ट, आमचे SFN सिस्टर्स, पिलार सिस्टर्स, RMI सिस्टर्स, कारितास क्रिस्ती, कापुचीन फादर्स, मोडी हांचे पासत. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. प्रितीच्या भावार्थ्यानो, आयज रुजाय सायबिणीच्या नोवेनाचो नवो दीस आनी आयचो विशय रुजाय सायबीण कुटुंबाचें वर्तेपण सांबाळूंक आमकां बोरवसो दिता. एका कुटुंबांत दर एक वांगडी म्हत्वाचो आनी भोव गरजेचो. एक बापूय घराच्यो गरजो पुराय करता जाल्यार आवय घरच्यांक मागणें करूंक एकठांय हाडटा. भुरगीं आपलें शिकोप करून वडिलांक
मान रेस्पेदान लेखतात. हे पुरी कुटुंब पवित्रतायेच्या रस्त्यार चलता आनी धर्म कुटुंबाचें वर्तेपण देवाचे कृपेन आमकां सांबाळूंक मेळटा. आमचें कुटुंब काळोखांत आसात जाल्यार ते उजवाडीत करूंक आमी सदांच आवडूंक जाय. रुजाय सायबिणीच्या आदारान कुटुंबांत सगल्यांनी आपले वायटोवे सोयम सोडून एक बरें जिवीत सुरू करून कुटुंबाचें वर्तेपण सांबाळूंक बापाचें बळ आमकां ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. नापुरबायेच्या भावा भयणानो, आमकां सगल्यांक आमचें दर एकल्याचें कुटुंब देवाचें देणें आमकां, आनी ह्याच खातीर ह्या कुटुंबाचें वर्तेपण सांबाळूंक आमकां सगल्यांक जबाबदारी आसा म्हूण ह्या सुरवातेच्या उतरांतल्यान हे भयणीन आमकां उगडास केला. ही जबाबदारी बरे भाशेन पाळूंक आमकां सगल्यांक रुजार सायबिणीची मोजोतीन कुरपा मागता आसतना आमच्यो अस्कोतायो वळखून घेवया की दर एकल्याक आसलेली जबाबदारी कांय पावटी घोडे सांबाळूंक आमी चुकल्या, आनी हाकाच लागून घोडे आमच्या कुटुंबाचें वर्तेपण हाल्लां. घोडे थोडे पावटी तें जाग्यारूय घालूंक आमी प्रयत्न करूंक नात. दूख धरून आमच्या पातकांचें बोगसोणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबूड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच वार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, Krista काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थना. सर्वेस्परा देवा, भोवभाग्योत आंकवार मारयेक आमी आज भोक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशी आमकांय तिचे विनोवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. दुसरे समूर्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसान लोकांक म्हळें, सर्वेस्पोर देव तुमकां आयच्या दिसा हे कायदे आनी आज्ञा सांबाळूंक फरमायता. सगल्या तुमच्या काळजान आनी सगल्या तुमच्या मनान ती सांबाळात आनी तांकां पाळो दियात. सर्वेस्पोर तुमचो देव म्हूण आनी तुमी ताच्यो वाटो धरतल्यात. ताचे कायदे आनी आज्ञा सांबाळटल्यात आनी ताच्या उतराक पाळो दितल्यात म्हूण सोबे माजार सर्वेस्पोरा विशीं तुमी आयच्या दिसा सांगलां. आनी तुमी आपले बासावणे पोरमोणे जोडलोली आपली काशा पोरजां म्हूण सर्वेस्पोरान आयच्या दिसा सोबे माजार सांगलां. ताचे उपदेश तुमी सांबाळशात जाल्यार तो तुमकां सगल्या रचलोल्या राष्ट्रां वयर उबारतलो आनी ताचे बासावणे पोरमोणे
सर्वेस्पराक भेटयलोली पोरजा तुमी जातोल्यात. देवाचें उतरें. देवाची वडुपकार आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळटात तीं खरेंच सुकेस्त. आमचो जबाब. सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळटात तीं खरेंच सुकेस्त. नितोल निर्मोल जिविताची सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळटात तीं खरेंच सुकेस्त. ताची कुशी पाळटात तीं सगल्या काळजान ताका सोदतात तीं खरेंच सुकेस्त. जबाब. सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळटात तीं खरेंच सुकेस्त. जतनायेन आमी तुजे कायदे सांबाळूंक तुवेंच ते परगोट केल्याय. तुजे कुशेक सोदां पाळो दिवंक म्हजे पांय म्हजी चाल तीर आसूं. जबाब. सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळटात तीं खरेंच सुकेस्त. तुजे प्रमाणीकपणाचे नेम शिकून खऱ्या काळजान तुका दिनवासतलो. तुज्या आज्ञा पाळूंक म्हजी खोशी म्हाका कधीच सांडू नाका. जबाब. सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळटात तीं खरेंच सुकेस्त. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Soy sorbespora, soy sorbespora, que soy sorbespora, soy sorbespora, que soy. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारोणाचो दीस तो होच. Soy sorbespora, soy sorbespora, que soy sorbespora, soy sorbespora, que soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जिवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. गालिल्याच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हळें ताचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हळें उस्तरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हळें तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. तर जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातराची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. जेजून तांकां म्हळें दोणां उदकान भरात. आनी ताणें ती ओतोसर भरली. ताणें तांकां म्हळें तांतलें इल्लें काडून लग्ना जेवणाच्या कारबाऱ्याक व्हरून दियात. ताणें तशें केलें. कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो, पूण उदक काडलोलें तें चाकर मात जाणो आसलें. देखून कारबाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हळें सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेंच पियेतूच हलको तो वांटात, पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरलाय. ही आपल्या कुणा मदली पयली कुणां जेजून गालिल्याच्या काना गांवांत केली आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताच्या शिश्यांनी ताचेर विस्वास दवरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. अपुरबाईच्या बाबा भयणानो, आदलें पुर्वजाचें घर तें मातयेचें शेणाचें आनी हेच खातीर तें वस्कोत जाल्लें. ते उंट्यांक वेरो आयल्ल्यो, पाटोसूय आलतालो आनी बापायन बाबड्यान आपल्या लागीं जाता तितलें आपले सिरवेतेंतल्यान ह्या घरा बाबतीन घातलें सांबाळूंक तें आपल्या पुर्वजाचें आवय बापायचें म्हणून. पूण हें भुरग्यांच्या कानार बसोवंक खूब आवड जालें. ताणें भुरग्यांक खरें म्हणल्यार बरें शिकयलें. ताचो व्हडलो पूत बरी सर्वीस करी, बरें जोडी तो.
ताची धूव प्रिया टिचर जाल्ली म्हणटच तिवूय बरी जोडटाली. पूण ताचे दोगांयचें मन वेगळें आसलें. ह्या व्हडल्या पुताचें मन संवसारी दुसरेंच, हें मातयेचें, ताचीं सपनां वेगळीच कितें आसलीं. बापूय कितें सांगता तें ताच्या मनांत बसनासलें. जाल्यार चेडूं म्हणटालें हें घर हांव कांय खावपाना, हांव काजार जालें हांव गेलें जाल्यार हांवें कित्याक म्हजें कोश्ट ह्या घरांत घालपाक जाय तें घर सारकें करपा खातीर. आनी हे दिशेन तीं दोगांय बापाचें आयकूंक सोदिनासले कडेन बापूय बाबडो चिंतेस दुखेस जातालो. पूण हाका पावसाच्या काळार बरेंच तुफान आयलें आनी हुस्कोत जाल्लें घर आनी हुस्कोत पडलें. कांय कुडको ताच्या फाटल्यान कुजनाचो उंटीचो कोसळ्ळो आनी हातून पांय बाबडो उदीक उचांबूळ जालो. आतां कितें जातलें आमच्या घराचें. पूण ह्या भुरग्यांक पडोंक ना. ताचीं सपनां गोठ. इतलें जालां खरें म्हणल्यार पासून ताचें काडी जालोंक ना. बाबा आमची जबाबदारी कितें म्हणून. आनी पांय बाबडो आवय चिंतेस दुखेस्त कशे भाशेन ह्या भुरग्याच्या मनांत हें घालचें तें बाबडे चिंतेस दुखेस्त. पूण एका दिसा बापायन ताका आपयलीं, दोगांयकूय बसयलीं आपले बायले सांगाताक आनी ताका ह्या देवाच्या उतरांतल्यान समजुणी दिवंक तो वावुरलो आनी म्हळें बाबा खोरी भाव भयण कशीं जर एकचारान जियेतात सगलीं कितलें बरें कितलें सोबीत. ही इस्तोतांतलीं उतरां 133 इस्तोत्र पयली वोड म्हज्यान. कित्याक मोगाच्या बाबा म्हण ह्या आवयन बापायन न्हू आपल्या भुरग्यांक ल्हानपणींतल्यान न्हू सदांच देवाच्या उजवाडान तांकां वाडयल्लीं. सदांच तांकां ह्या देवाच्या उतराचे गोडसाणेन ह्या आपल्या कुटुंबान ताणें पवित्रपणां भुरग्यांक शिकयलोलें. जाणा हो बापूय आपलीं भुरगीं बरीं म्हणून तीं. आतां घडये ती संवसाराची मनाची जाल्ले कडेन ताका तो समजावंक वावुरलो की ह्या घरांत आमी भावपणान वाडल्यान तुमकां आमी बरी देख दिल्या, आमी देवाचे उतर वाचताल्यो नियाळटाल्यो आमी. आनी त्या पासत हें घर जें तुमकां मोडटा कशें दिसता तें बेश्टें 4 वण्टीचें घर न्हय तें. त्या घरांत भावार्थ आसा, त्या घरांत बरेपण आसा, मोग आसा, सॅक्रिफायस आसा. आनी भाशेन घडये बापान आपल्याक समजायल्लें ह्या भुरग्याच्या काळजांत खंय तरी कितें रिगलें आसतलें. ताका आपलो गुन्यांव ओडकून घेवपाक सोयीक मेळ्ळो. चिंतलें ताणें आमी करतात तें खरेंच चुकीचें. कशे भाशेन आवयन बापायन आमकां ह्या देवाच्या उतरांतल्यान वाडयल्यान आमी जाणा देवाचें उतर बोलवंत तें शक्तिवंत ती आमची मनां काळजां पारकिता आमच्या जिवितांत बदल हाडटा. आनी अशेंच कितें ह्यावूय घराब्यान जालें. सोकास ह्या भुरग्यांनी आपलें मन बदललें. दोगांय भाव भयणां एकठांय जालीं आनी ताणें ह्या घराक हात घातलो आनी तें घर तांणी सारकें केलें. अपुरबायेच्या भावा भयणांनो आयज आमी कुटुंबीक जिविताचेर आमी नियाळ करता. कुटुंबाचें वर्तेपण सांबाळूंक सायबीण माय रुजार आमकां एक बोरवोसो आनी आमकां जबाबदारी आसा. आनी त्या पासत आमच्या कुटुंबाचेर लक्ष घालतना आमच्या सगळ्यांचें कुटुंब एक जाग्यार आसना. आमच्या सगळ्यांचीं कुटुंबां एक सारकें चलतात अशीं ना. आमी हांगासर पासून आसलेले कोणे कडेन जायत्या जाणांच्या घराब्यां कडेन आसा बरेपण, आसा खुशालकाय, आसा वर्तेपण. घडये कांय त्या जाणांनी म्हणटलें फाल्यां आमचें कुटुंब हाल्लां सुसेग ना, आमच्या बरें घोव बायलांचें चलोना, दुस्मानकायो राग फादर ते घराक लागून दुस्मानकायो जाय तें फादर सारकें ना आमच्या कुटुंबांत. आनी त्याच पासत मोगाच्या बाबा भयणांनी नोवेनां आमकां ही नोवेनां बेश्टींच करच्या पासत केलीं, फेस्त केलें गोणगोणान हातून हो शेवट न्हय. आमच्या सुरवातेच्या उतरान आमकां भयणीन उगडास केल्लो आसा. आमचें जिवीत जरी तर काळोखांत आसा, आमचें जर खंय तरी कितें तरी चुकता जाल्यार, आमचें जिवीत जरी तर बरें तरी चलोना, कुटुंबान सारकें तरी ना जाल्यार सायबीण मायको आदार मागुया, सायबीणाच्या मजतीन त्या जाग्यार घालुया. आनी हेंच जावपाक जाय आमचें दर एकल्याचें मन. कित्याक आमी सगळीं कुटुंबाची वांगडी. आनी देखून मोगाच्या बाबा भयणांनो देवाचें उतर आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी केरीत भाशेन नियाळ फुडें व्हरूया. 3 उतरां केयान सुरू जातलीं. कुटुंब हें केयान सुरू जाता म्हणटच ही आमच्या काळजांत आमी बांदुया. पयलें उतर केयाचे कायदे. आयच्या पयल्या वाचपान दुसऱ्या समोर्तीच्या आमच्या भयणीन आमकां उगडास केला की देवान आमकां कायदे दिले. मोइजेस पोरजेक उगडास करता आनी हे जे देवान दिलेले कायदे आज्ञा जरी तर तुमी सांबाळशात देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आसा. आनी तो तांकां उगडास करता की तुमी भास दिल्या, तुमी आयच्या दिसाक सांगलां की तुमी देवाचो पाटलाव करतलीं, देवाचे कायदे आज्ञा तुमी सांबाळटलीं म्हणून. तुमी तर सांबाळच्यात देव तुमचे बरोबर आसतलो. मोगाच्या बाबा भयणांनो आमच्या क्रिस्ती शिकवणेचेर जर आमी नदर मारीत आमच्या कुटुंबांत भुरगेपणार तावन आमी देवाचे कायदे शिकूंक आमी वावुरल्या. आमच्या आवय बापूय आमकां दोतोनीक धाडटाल्या, आमच्या देव संदेशकारांनी, आमच्या यादनिकांनी, माद्रेंनी आनी आमच्या घरांत पासून त्या वेळार आमच्या आवय बापायन कायदे 10 मानामेंट देवाचे
हाचेर आमी भर घालतले, आमी शिकल्या ते. आनी त्या पासून जरी तर ह्या कायद्या प्रमाणे जर आमचें जिवीत तर आजून तर मांडलेलें आसा, हे कायदे कितें तर आमी तर जाणात, आनी असल्या मनान जरी तर चलता तर जाल्यार आमच्या कुटुंबाचें वर्तेपण हालचें ना, आमच्या कुटुंबाच्या जिविताक कसलीच भिरांत लागची ना, खंयचीच कीड लागची ना आमच्या कुटुंबाक, जरी तर देवाच्या उतरा प्रमाणे ताच्या आज्ञा प्रमाणे आमी चलता जाल्यार. पूण नशीब आमचें, हें हांव सांगता तें कितें काय तें आमच्या कितल्या जाणांचे घराब्या मोगाच्या बाबा देवाच्या कायद्यांचेर बांदलेले आसात काय, कितल्या जाणांचे आमच्या घराब्या मोगाच्या बाबा देवाच्या कायद्या प्रमाणे आमी जियेता काय, कितले आमी कुटुंबाची वांगडी मोगाच्या बाबा न्हू हे देवाचे कायदे आमच्या काळजांत रिगून ताच्या प्रमाणे आमी जियेता काय. कोणी जियेतात थोडी कोणाचे नीत करपा पासत म्हणून न्हय, बट दीस आर प्रॅक्टिकल थिंग्स दॅट आर हॅपनिंग. आनी त्या पासत मोगाच्या नियाळ हांव आमच्या दोळे मुखार दवरता कित्याक बिकॉज वी हॅव बिकम वर्डली, आमी संवसारी मनाची जाल्या, कायद्यांची आमकां बेपरवा देवाची तांचेर विसर पडलो आसा. पळय मॅरेज कसो अकोल न्हवऱ्याको विचारता की तूं दामाना मेळटा आहात ताचेर लोक घातल्या उपरांत मातशें सांगाय आं म्हणून बुडबुड काटाय ती बुडबुडे नकोय नकोय ती बहुत थोडी बाबडी आहा ती गोड सांगतली कायदे कितें आहात ते कारण कायदे खबर कणाका कोमेस कोनाका न्हवरो व्हंकले चयता अकोल न्हवऱ्या चयता थोड्यांगे जापू सुटना ओंटा आसलें देखून तांकां सांगता नॉक जाल्यार मातशें ओंट तरी आलोया रे बेश्टे म्हणून. कित्याक मोगाच्या बाबा मेना न्हू हे कायद्याचे आमी भुरगेपणांत शिकलेले पळय आमच्या काळजा मनांत आमी रिगोवंक जाय आसलेले त्या कायद्यांचे आज बेसार माय पडला देखून आज आमच्या कुटुंबाचे जिविताचें पेपर ना आमकां एकलोच दिव आमचो सर्वीस पूर म्हूण शिकयले कडेन आज कितलीं जाणां आमी खूंय खूंय पावनाय सायबा कोणा मुगला वचनाय जायत काय तो एकलो दिव आमकां आहा एकल्याच देवाक परिपाट करून नमस्कार करच्याक आमी जाय जाग्यांचेर भोंवताय. थोडे आमकां दुडू देव जालो आहा पावर दुडवांचो ती शक्ती आमगेली देव सोकलाक देव कुशी केला. देवाचें नांव बेमनान घेवंक नाये कितलीं उतरां देवाच्या आड वचप सर्वेस्पराचो दीस ताचे कुशे प्रमाणे सांबाळप म्हणलो आहा तो सांबाळटाय आमी पूण ताचे कुशे प्रमाणे पाडलो कायदो वयता म्हणून कितें घेवन येतात काय आमी कितें व्हरतात काय आमी आनी उपरांत आवय बापायक मान दिवचो परदुवार करूं नाये चोरूं नाये लोटीक गोवाय दिवं नाये दुसऱ्यांच्या वस्तूची आशा धरून तें नाक सायबाचें त्याची आनी नाचात ना 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 तें चोरप नागोवप लोटीक गोवाय दिवप तें दिसाचें जालो आहा आमगे थोड्यांक गेल्या केला ना तें तशें जियेवपाचें घरांतूय शेजाऱ्यांक सगल्यांक आस करप चोरप जिवेशी मारप आतां तें हेका अजा पेश न्हू तें आमकां कित्याक देवाच्या कायद्या प्रमाणे ताच्या भिरांतेन आमी चलोनात आमकां संवसारी पावर जाल्लो आसा तें सगळें व्हडलें आमकां देखून संवसारी मनाची जाल्यान देखून आमी देवाच्या कायद्या प्रमाणे आमी चलोनात देखून आमच्या कुटुंबाचें आज वर्तेपण आसलेलें आसा कुटुंबान सुसेग ना कुटुंबान राग आसा बोगसोणें ना थंयसर सेवा चाकरी ना व्हडपण आसा पावर आसा इगो आसा कित्याक देवाच्या कायद्या प्रमाणे आमी चलोनात देखून त्या पासत आयज सायबीण माय आमकां एक देख देवाक ती भियेली तिणें आपल्या कुटुंबान देवाच्या कायद्यांक तिणें जागो दिलो आनी हे तरेन तिणें आपल्या घोराबो कुटुंब बरे भाशेन सांबाळलो तर आमी जाग्यार जांगळ्या देखून हांव म्हणटलो आसलो सायबीण मायच्या नव्यान जावचो फोड कसो मातशें आयज घराक एक 5 मिनटां दियाय सायबाय मातशें ते कायदे आहाय ते मातशें वाचाय सायबा आं बायल विचार घोवा कोडे तूं जाणा रे म्हणून केला आवय घोवा कोडे माय घेतो तो आनीक घोवा सांगता बोस बायले बगलेक दोगांय शिकाय सोल्लें जाल्यार ह्या भुरग्यांक बसोया मातशें विचाराय त्या कोडे कायदे म्हणटाय ते खंय पावले ते आनी खंय कायद्याचे एवढ्यो आसा ते नॉट रॉंग असो करपा पातोक न्हू हे बऱ्यो वस्तू पूण असो करपाकू आमकां आग येता ते मोबायल घेवन बसाय थिंगा तें बरचोय तें करपा आमकां पातोक जायना म्हण पूण ह्यो बोर वस्तू जरी तर गोवान तर भायले इंचाल जाल जाल्यार गोवा राग येता जरी तर गोवान तर भायले तर इंचाल जाल्यार कायदे जाल जाल्यार ती मांडोन चोयतात भुरग्यांक तर इंचार जाल्यार ते उठोवन वयताय आनी त्या पासत मोगाच्या बाबा देवाच्या कायद्या प्रमाणे तो जियेना हे देवाच्या कायदे आमच्या जिवितांत तरी घालिना कुटुंबीक जिवीत धरोना हें पयलें आमच्या काळजा मनांत घेवया. दुसरी की म्हणटलो आसलो कुटुंब आयज आमी कुटुंबीक जिविताचेर आमी नियाळ करता म्हणटच तें गरजेचें त्या पासत सुरवातेच्या उतरांतल्यान आमकां भयणी नुगडास केला कुटुंबाचें वर्तेपण सांबाळूंक
दर एका कुटुंबाच्या वांगड्याक जबाबदारी आसा. आवय बापूय आपल्या बुजार कुटुंबाची जबाबदारी घेवन कुटुंबाचें उदार पसंत करता जाल्यार एक आवय आपल्या भुरग्यांक एकठांयता, मागण्यान ती घेता, ताका भुरग्यांक बरी रेत देख शिकयता, मागण्याचें घर करता जाल्यार भुरग्यांनी आपले बरे भाशेन शिकप करचें, मायपाच्या कोश्टांक फोड दिवचो, हे भाशेन ही जबाबदारी आयच्या सुरवातेर उतरां उगडास केले जाल्यार हांव लोक घालूंक सोदतां. मुख्य म्हणटा तें घोव बायलांचें संबंद, मुख्य म्हणटा ते आवय बापाचे संबंद. आवय बापाचे संबंद जरी तर तो नात जाल्यार कुटुंबाचें व्हरतेपण ना. त्या भुरग्यांचें आनी खंय उरलां तें मागीर. त्या पासून जी आवय बापूय जी घोव बायलां सांगातान जियेतात, जे घोव बायलां मदें समजिकाय आसा, जी घोव बायलां एकामेकाक मान रेस्पेद दितात, जी घोव बायलां देवाक भियेतात आनी भुरग्यांचें डिसिजन घेता आसतना दोगांय बरोबर जर त्यो चिंतून ती करतात जाल्यार ह्या कुटुंबाचें व्हरतेपण मजबूत आसा. हो कुटुंब मोगाच्या बाबा भयणांनो जाता वयर सकयल ना न्हू, आसता जायते ते तरेन, बट एंड ऑफ द डे ही घोव बायलां ही आवय बापूय आपणाची जबाबदारी ओळखून घेवन आपलें कुटुंब किप्स इट एज अ प्रायोरिटी, आपल्या भुरग्याचें मार्गदर्शन किप्स एट अ प्रायोरिटी. पूण जरी तर हें जरी तर आमच्या तर जायना जाल्यार त्या कुटुंबाच्यान गॅरंटी ना. आनी जायते कडेन आमचें अशेंच जाता, आमची घोव बायलां सारकी नात, घोव बायलांचे आवय बाबाचे संबंद एक सारके चलोनात आनी तेन्ना भुरग्यांचोय हाल जाता. एक जरी तर डिसिजन घेता आसतना जरी तर पाय जरी तर नाक म्हणटा माय घेवन येता, माय जरी तर नाक म्हणटा पाय हाडटा ते सायडीन, जोण एकलो आप आपणा भाशेन चिंतिता. आनी हाका लागून आज कुटुंबाचें व्हरतेपणूय हाल्लोलें आसा. आनी देखून मोगाच्या भाव भयणांनो आमी कितलें सांगना त्यात पळय लग्न जाता आसतना ह्या कुटुंबीक जिविता वयर आमच्या आवय बापायची जबाबदारी आमी कित्याचेर ध्यान मन दवरपाक जाय तें ना. सगळे फुगड्योच, सगळे वयलेंच सगळें बाबा गरजेचे वस्तूंचेर लोक्स घालून लोग्नीक जिवितांत भितर सरून एक बरो घराबो बांदपा खातीर ही तोचवीत आमी करपाक जाय म्हणटा येता जाणा हा सगळे नाचूच जालो आहाय. आतां एंट्रन्स डॅन्स म्हणून आतां कॉमेस जालो आहाय, सगळे नाचताय मरे तितून. आतां अकोल न्हवरोय नाचता, देडयोय नाचता, माय पाय येता, कोरियोग्राफर आनी म्हणून आसा थंय सगळें शिकोवपाक. आनी हें मोगाचें गरजेचें. कोणाक इन्विटेशन हांवें पयलें डोंट मिस द एंट्रन्स डॅन्स बाबा मिसा ये मिसा चुकय नासतना आमचे पासत मागाय. दीस इज नॉट द फोकस. हो फोकस जर तर अकोल न्हवऱ्याचो सुरवातेकूच तर हे भाशेन तर जालें रे, घोराबान पावता खंय काय तो मागीर नाचोंकूच जाय ती मागीर एकलो एक ट्युनाचेर दुसऱ्या ट्युनाचेर आपणा बरें दिसता. आतां रोजालीन आनी आतां येयलो आहा सायबा ताका घेवन नाचाय, तेंच सगल्यांक जाय, जाणट्यांकूय जाय भुरग्यांकूय जाय सगल्यांक जाय. रोजालीन कोण म्हणटा सुकोरीन जालें. मोगाच्या बाबा भयणांनो कुटुंबाचें व्हरतेपण जें बरेपण म्हणटा त्या कुटुंबाची बुन्याद म्हणटा ती कुटुंबाची घोव बायलांचे संस्कारांची आवय बापायची हो गरजेचें न्हय काय. हें हातूंत आमी आमच्या घराबे बांदचें न्हय काय जाल्यार व्हरतेपण कुटुंबाचें म्हणटा तें कशें रचोन येतलें काय. सायबीन माय आमकां देख, तिणें आपल्या कुटुंबाक मान दिलो, तिणें आपलो कुटुंब सांबाळलो, आपल्या घोवाक खालती रावली, बागेन झुजेन सायबीन मायक मान दिलो. हे भाशेन एक नामोणीक घोराबो रुजार सायबीन मायचो आमच्या दोळ्या मुखार असलें कुटुंब बांदूंक आमकां करपा मागुया. आनी तिसरी हांव के म्हणटलो आसलो काळीज. आयच्या शिव वर्तमानांत मोगाच्या बॉम्बेन आमकां सायबीन मातशें काळीज दिश्टी पडटा. आनी काळीज म्हणटा तो हुस्को. काळीज म्हणटा तेन्ना बेश्टी मुरगट नाकाय मोग काळीज थोड्या हेंची दिश्टी पडटा. पूण काळीज म्हणटा तेन्ना म्हाका तातूंत बरेपण आसात आनी हुस्को आसा जो आयच्या शिव वर्तमानांत आमकां दिश्टी पडटा. असलो हुस्को तो. आनी तो हुस्को एके भाशेन जेजूचो पासून ती जागयता कशी ती पळयता कितें कात आयज सायबा कितें जातलें काय हांगा. आपूण पयलीं वयता जेजू बोगलेक. शी कुड हॅव डिरेक्टेड द सर्वंट चो आउटसायड हो पळय मुगे पूत आसा यू गो फर्स्ट तो तुमगे आयकना जाल्यार हांव मागीर येतो म्हणल्यार ना शी टेक्स द लीड. ती वयता बाबा तांच्या लागीं सरोना इन अ वे मे बी प्रिपेरींग हर सान म्हणल्या भाशेन. आनी त्या जाबाब आयकूनूय ती जाणा म्हजो पूत बरो कोत्ता आसतलो कित्याक तरी बिकॉज शी लीड्स शी गोज ती आपल्या शिश्या चाकरांक धाडटा थंयसर. आनी देन दे गो आनी देन नो वी नो वॉट हॅपन दॅर एक्चुली. हो हुस्को मोगाच्या बाबा आयज आमकां आसा काय आमच्या कुटुंबाचो. हो हुस्को आमकां आयज आवय बापायक आसा काय आपल्या भुरग्यांचो. हो हुस्को आसा काय एका घोव बायलाक लग्न संस्कार जोडटा आसतना दॅट वी शूड मेक आवर फॅमिली वॉट गॉड वॉन्ट्स अस टू बी काय. ह्या हुस्क्यान आमी लग्न जिवितांत भितर सरता काय. आनी ह्या लग्न जिवितांत ह्या कुटुंबान हुस्को सांबाळटा हालना म्हूण कांय ना हालताच. घरान भितर सरली म्हणटो सुनेचें सासमायचें केस्तांव
घरान भितर सरले म्हणटा धाकट्यो धाकट्यो वस्तू कळोवप येताय मागीर त्यो हो घोव केसलो न्हवरो केसलो कितें सांगता तो हें सगलें उजार जाता आनी मोगाच्या बाबा हातून कडेन ताडे पावटी कडेन सुटावे करूं येतात थोडे पावटी कडेन कुटुंबीक जिवीत हालोवंक लागता हुस्को खूंय धाडटा काय आमी तांकां जेन्ना लोकनीक जिवितांत सोरो उणो जाता तेन्ना तांकां आमी खूंय पावटयताय काय कोण कसली बूद दिता काय जेजूशी हाडटाय काय ताका आमी बरी बूद मेळचे खातीर ताका आमी डिरेक्शन दिता काय ना आपल्या वाद्याची हांवें पयल्यान कितलीं काजारां आज व्हरतेपण वगडायलां जाल्यार कित्याक माय पाय मेतेर जाल्यांत मायन पायन बरी बूद दिवचे सुवातेर ह्या भुरग्यांचो फुडार पिडार केल्लो आसा थोडे कडेन बाबडे चेडूं काजार जावपाक सोदताले गरीब तो तेगे घर देशें आहा तें आहा तें बाडें तशें चिड्डोन उरलें चोयना आतां दुसरी सोयरी किलो कडेन बाडें फोर्सान गेला ग्रेस्त बरो जोडा हें आहा तें आहा म्हणसर मोगाचें बाबा म्हयनो काजार जावचे वेळार फादर म्हणटा जायना कनेक्शन येयना बरें मुखार वचपाचें दिसना पण अंडर प्रेशर सारकें म्हणलें भाशेन असो प्रेशरांचेर आज काजार जाताल्यांचें उदारपण वर्तेपणान उरता काय तें गेलें वेगळोच गेलें कितल्या जाणांनी मोगाचे बाबा म्हणून मायन बाबाच मामाच बॉय म्हणून हाय सांबाडाय सायबा सगळे मायचे हाटले ना हांव नको मायकूय कितें जाता तुमगे फुडार केला तो आतां काजार जाला ताका मातशें सोड दी न्हू म्हणून तिवूय टेन्शन घेता तिका तो जायोच मामाच बॉय म्हणल्यार आनी त्या पासून ताका घरा भोव पिडार ताका भायले बोगले वचप ना तो माय भायले बोगले मातशें भायर गेले जाल्यार ही तोंड काड करून रावता सोंडो कशें म्हणल्या भाशेन ते म्हणटा खंय वचप ना कांय ना थोड्यांनी पुतान आनी मायक आनी पावर ऑफ एटर्नी दिलो आहा आपूण खंय गेलो आहा आनी माय पावर ऑफ एटर्नी अशें कोत्ता ती आसतना थोड्यांकी मायो आदो गादा ती एडवोकेट साहेब दोवय दादागिरी तेंगे व्हडल्यो ते पांय आहाय ते बाबडे अशेंच हांव तेचोय गुन्यांव करता जे वेळार त्या घोवांनी बायलां ते जाग्यार गायलोले ते बायल आयज जाग्यार पडपाच्यो पूण आयज जायते जाणांगे तसो जालो ना त्या बाड्यान दीस काडाय ते दीस काडीताय कितें करपा फादर वयताय मुखार लोकनीक जिवीत जायते जाणांक गेले असो जाला हुस्क्यान भरलोले हांवें आनी ते पासून तो मामाच बॉय आसा तो माय पशीत तेका सारको म्हांगेलो माय एडवायस दिता थोड्यांक म्हांगे एडवायस जायचे धमक्यो दिवप म्हणल्या भाशेन मोगाचे बाबा मेना न्हू हो हुस्को लोकनीक जिवीत सांबाळपाचो हुंया काय मागीर बिशप सावजान जावं जाय थिंगा बिशप सावजान जावन तरी मागीर रावताय ते 2 वर्सां 3 वर्सां तर कांय ना आमची बोलयान येताय फादर मातशें चोय रे की तेंची 2 वर्सां जालें मरे गायलोले आमकांय घाताय तितू मागीर आमी मागीर तितू काजार मोडपाक आमी मागीर तो प्रोसेस फास्ट करपाचो म्हणून तुमगे काजार आहात एनालमेंट करपा खातीर हो हुस्को आमगेलो हेंक माय पायक जाय बाबा खंय जाल थिंगा बोर भाशेन सुटो बाय बाय बोर देख दितली पुता शिकयतली तुगे गुन्यांव आहा जाल्यार आपुणू कुशीन रावतली तें कोण दी बाबा आपणागे फुडार तेंक जाय दी ती जबाबदारी फोर्सान काजार जावंक ना ती मुज बोगले केसीस येताय त्यो हिंग पावले त्यो खंय त्यो कोण तरी फोर्सान म्हणून काजार जाला ना आनी प्रॉब्लेम सुटावे करपाक गेलो आयकताय तरी तुमी आमचे बोले येताय तेन्ना टेन्शन आमकां थोडे पावटी सांगत ते वाटचोल नाय सांगल्यार येयनाय आनी त्या पासून मोगाचें उरलां काय कुटुंबाचें पवित्रपण आनी त्या पासून तो हुस्को म्हणटात आमकां क्रिस्ती नदरेन आसूंक जाय घरा बे सांबाळपाक उस घालपा न्हू ते सासमाण जाण जावपाक जाय बाबा आपणागे सून येयले म्हणटोच बाबा आपणान कितकून ट्रीट करपाक जाय तें कित्याक अकोल न्हवरो आमकां सांगताय फादर तुमी आमकां जाय शिकोवन दिताय ते सासमाकूय एक टॉक दी रे फादर म्हणून ते सासमायकूय हांवें तांकां मातशें आपयन कितें सांगाय रे फादर म्हणून जातात सासमायचो गुन्यांव करपा म्हणून न्ही पूण मोगाच्या भावान जबाबदारी आमची ती तुमी लोकनीक जिविताचो अनुभव आसा तुमी लोकनीक जिवितांत बोल्ल्यांत म्हणटोच बाबा हे भुरगीं न्हय आतां आहाय तीं तांकां ते सगळें अशें करून जायना कित्याक आमीच गुन्यांवकारी कित्याक आमी त्या भुरग्यांक ल्हान आसतना जें कितें जाय गरजेचें तें दिता आसतना कितेंय दिलां आनी त्या पासून तांकां संवसारी मनाचें आमी केलां मागता तितल्यान दिलां म्हणटूच तीं आतां हे पिरायेर पावल्यात तेन्ना दूड आहा ते कडेन तांकां दूड कितको मोडपा जाय तो तांकां खबर आसना घरा मुगे डिजायर म्हाका जाय हांवें हाडटलें हांव मोडटलें हांव जोडटा इतल्याचेरूय काबार जाला न्ही हेंच लोकनीक जिवितांतूय मागीर तशें चलता हांव जोडटलो हांव मोडटलो हांवूय काम करता तुयूय काम करता हांव कितें जोडटा तूं तर म्हाका सांगना हांव कितें जोडटा हांवूय तुका सांगपाना काबार आनी त्या पासून म्हाकाच्या बाबून आयज सायबीण माय आमकां बरो वसो दिता आमगे लोकनीक जिवीत पवित्रपणान जिवंक सोंपें अशें म्हणून न्हय आव्हानां आसात न्हय पूण ती आमकां फुडें व्हरता आनी त्या पासून तिका आमच्या दोळ्या मुखार आमी फुडें चलोवंक गरजेचें आनी आमी इतलीं भाव भयण आमी रुजार सायबिणीची आमकां भुक्ती आसा रुजार सायबीण माय म्हणून आमी तिका आमच्या कुटुंबाची राणी कशी आमी तुका तर मान दितात जाल्यार तिकाच मुखार दवरुया आमच्या कुटुंबाचें व्हरतेपण सांबाळूंक तिका तिचेच कडल्यान आदार मागुया
आमी उबी रावया आमच्यो गरजो मागणी ह्या वेळार बापा मुखार दवरुया. आमच्या पाप साहेबा लिओ तशेंच धर्मीक फुडाऱ्यांनी कुटुंबांनी एकवट आनी वर्तेपण सांबाळूंक फावो ते निर्णय घेवंक तांकां बापाची जाणवाय मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आमच्या समाजांतल्या कुटुंबांक फावो त्यो सवलती दिवंक तांच्या जिवितांत ओर्थ हाडूंक आनी ह्या वरवीं सगळ्या नागरिकांक एक सादारण जिवीत जियोंक आदार जाल्यार पुरो म्हूण तांकां जेजूचे मोगाल कालीज मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. आपलो कुटुंब सुखी करूंक बोटीचेर वो घरांतून पयस वावर करतात तांकां बरी भलायकी तशीच नोकरी सोदतेल्यांक काम मेळूंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. आयज मिसाची मांडावळ सांबाळटल्या सेवाधर्मीक सेवक मोडी कोलमोरोड सेकंड दांडो मारेची फौज कॉफ्रारिया फिरगुले मॉल आरएमआय सिस्टर्स ह्या वाड्याच्या लोकांक तशेंच हे आयच्या नोवेनाक बार घेवन वावुरतेल्या व्हॉलिंटियर्स आनी मोगण्या जोम्याच्या फामिलींचेर रुजाय सायबिणीच्या आदारान बरेपण फावो जावंक बोरवशान देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. सर्गींच्या मोगाल बापा आमी मागच्या देन सायबीण माय तुज्या पुतान आमकां दिलेली आवय आमच्यो गरजो आपल्या पुताशें व्हरता. असल्याच बोवाळटान तिका फुडें घालून आमच्यो गरजो तुज्या पांयाशी आमी दवरल्यात कित्याक सगळें आमकां फावो करता तो तूं एकलोच. देखून तिणें म्हळें तो सांगता तितलेंय करात. असल्या बोवाळटान केल्ल्या मागण्यांक तुवें कान दी आमचेर तुजो आशिर्वाद घाल. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमची पातकां धुवून काडून निर्मळ काळजां तुका ओपून देवानी मोदेशा मोही सोंदान करूं शांती करूं. आसा जेसू आसा जेसू उबी रावया. म्हज्या भयणी भावानो ह्या मोशानीक तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं.
सर्गींच्या बापा तुज्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा केरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोसान आमी एकठांय जाल्या ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनीक सासनाच्या देवा सर्व कळे आनीक सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निती आंकवार मारीक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटा तुका वोन दिता तुजी किर्ती परगट्टा आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी तर महिमा वाकाणटा तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बापा करस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी खातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्ताचो गुटपूर गुट ह्या सुम्याची तुझे बरोबर आमी समोरता तुझे पुरो जीवनपण आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी वगळटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनीक रगत शेवतोल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर लेओ आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमचे गवडी बापा सिमियांव ताच्या आदारी गवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेला ते आमच्या भाव भयणींची काकलूत कोर तांकां दिश्टागतींत मेल्ल्या सभेस्तांक जे पडसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर आमा सभेस्तांची हिमिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची आमच्या फिरगोचेंतल्या दर एका कुटुंबाची मोकुरायज आपलो वाडदीस मनयतात
आयजच्या पिडेस्ता खातीर आमी मागता वावर कोत्तल्या खातीर आमकां हे नोयनाच्या दिसांनी आदार दितल्यांची दया कोर म्हूण आमी मागता आकवार मारे देवाची माये सगाती चपती बाग्योन जुजे बाग्योन दोमदता बाग्योन फ्रांसीस शावेर बाग्योन झेवास बाग्योन कार्लो आकुतीस आसोर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासाच्या सुखांत आमकां वावटो दी तांच्या सगाताची मोहिमाक गावूंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनानीक वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमच्या कुटुंबाचें वर्तेपण सांबाळूंक देवाच्या आज्ञा प्रमाणे उपदेशा प्रमाणे आमचें जिवीत माडूंक आमी गो बायलांनी खरी बरी जबाबदारी सांबाळून आमच्या भुरग्यांक बरो फुडार दिवंक आनी आमच्या काळजांतल्यान खरो हुस्को जेन्ना सोरो सोंपता जिवितांत वयर सकयल जाता तेन्ना आमी जेजूशी येवंक आनी हे तरेन आमच्या प्रॉब्लम्स आमच्या जिवितांत जें कितें उणें आसा तें भरून हाडूंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांत आमकां कृपा मागुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आस आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळलेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवासच्यान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती द्यान तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं बाई मोगान एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया देवाची शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी आमच्या कुटुंबाची बुन्याद हो तो जेजू आपलें बोड आनी गोठाय आमकां दिता आमचे कुटुंबाचें वर्तेपण सांबाळूंक ह्या देवाची गोठाय उडकून घेवन तो आमचो देव सोमी म्हूण समजून भक्तीपणान हे जेवणांत वांटो घेतली सुभागी सुमिया तुवें म्हजी विक्टोरी अक्षय म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली एक तुझी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो
제감에 가져 아미야가 못고쳐 믿으지 않으냐가 누웨람 조목에는 또서 제감에 가져 아미야가 못고쳐 이끄지 않으냐가 누의 앞서목에는 너서 제감에 가져 아미야다 못고쳐 이끄지 않으냐가 प्रार्थया स्वर्गींचे बापा तुझ्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सुडवंडारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्लें आंकवार मारीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस उदीक भरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमीन. आमची बसत मिसाची भेट भेटयल्या खातीर आनी देवाची उतराची शिकवण आमकां दिल्ल्या बसत पदाल्बान हांकां आमचे दिनवास तशेंच बलिदानान वांटो घेतलेल्या याज्ञिकांकूय तशेंच आयज ह्या मिसाची मांडवळ करूंक आदार दितल्यांक वाचपाक करूंक गायनां करूंक आनी हेर मांडवळ सांबाळटल्यांक आमचे दिनवास दिसपट्टी कुमसरांचो वेळ सकाळीं 6:15 ते 9 मेरेन आनी सांजे कुमसारा 4:30 ती 5:30 मेरेन भायर सरतना उपकार करून लूट करी नाकात सवकासायेन भायर सरात तुमी जाणात आमचे एंट्री आनी एक्सीट गेट्स आसात भितर सरल्यात त्या गेटींतल्यान भायर वेचे न्हय म्हजे दावे वाटेन भायल्यान माटवान आशिल्ल्या भाव भयणींनी शिमितेरीची आशिल्ल्या गेटींतल्यान भायर सरचें आनी इगोचे फुडें तेच परी मजूसे वाटेन भायल्यान बसून आशिल्ल्यांनी आदले पोस्ट आसले त्या वाटेन गेट आसा त्या गेटींतल्यान भायर सरचें वॉलंटियर्स तुमकां दाखयता ती मांडवळ सांबाळची कोणेच बायलो कोदेली इगोचे भितर हाडच्यो न्हय तुमच्यो मोलाच्यो वस्तू जावं वॉलट हेल्मेट पयशे बरे तरेन सांबाळ करात तुमची मोटरां वो टू व्हिलर्स गेटी कडेन वो फुटपाथ हांचेर पार्क करचे न्हय तशेंच पार्किंगांक आमकां रोसरी स्कूल ग्रावंड आसा हाचेरय पार्क करूं येता 17 दरात एंट्री रातवाडा आसा त्या गेटींतल्यान आनी भायर सरूंक एक्झीट मॅरिसन त्या वाटेंतल्यान थिंगासर आमचे वॉकिंग ट्रॅक आसा ताचेर उपकार करून तुमच्यो गाडयो मोटारां वयल्यान वचची न्हय
इगोचे नासतल्या सायबिणीचे मुर्तीचो उमाव घेवचो न्ही. भायर आसतल्या सायबिणीची माचीक मान बागोवन नमान करचो. बॉक्स आसा तातूंत वाटी घालच्यो. तुमचे पॅटिशन्स घेवंक पॅटिशन बॉक्स आसा. आमचो प्रेयर रूम उक्तो आसा. मागड्यान वेळ साचो. उदक दवरलेलें आसा. फर्स्ट एड कावंटर आसा. तशेंच पोटाची बूक मारूंक कॅन्टीन आसा. आनी आयज कॅन्टीन केल्या SFN सिस्टर्स हांणी. तशें दुसरी स्टॉल्स आसात. SSCP हँडीक्राफ्ट स्टॉल, कॅटेकिस्टांचे स्टॉल, उपरांत तोन्नाटी ते स्टॉल घालतात डिस्कावंटेड रेट. तांकां तुमी आदार दिवचो. बाबडीनो आयज नोयनांचो निमाणो दीस आनी फाल्यां पोरबेचो दीस. पोरबेची मिसां हे परी पयले मीस 5 उपरांत 6:15 7:30 9:45 दोबाचीक पोरबेची मीस 10 वाजता. ही सगळी मिसां कोंकणी भाशेन आनी इंग्लिशीन मीस 12. तुमी भोक्तीन वांटो घेवचो. सगल्यो बिराव्या. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सुरपदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर आनी वावराचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात रोजार सायबीण मांयक दोळ्या मुखार दवरून कुटुंबाचें वर्तेपण सांबाळूंक क्रिस्ताचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नव्यानाची मागणी. बो पवित्र आकवारी, बो पवित्र त्रित्वेन तुका सुरवातेक तावन जेजूची आवय जावंक वेंचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोष हांव आतां नियाळटा. म्हज्या मागण्याच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोष सोडूंक आनी वाडोवंक सोदता. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नव्यानांत मागता ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर. नातोर म्हाका गरज ती कृपा मागून घे. ओगेपणान तिची गोजसो रुसाय साहेबनी मोरवी देवाक उबार. देवाची माय, हे म्हजे नोमान तुका गाब्रियल बुडव्यान केल्ल्या नोमाना सगाती मानून घे. नोमान कृपेन बोलले. हे म्हजे नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकता. सोसऱ्याची घुसवणदारी. देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोष भोगलो. त्या संतोषान हांव मागता तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या बसत हांव सगल्यो म्हज्यो तुज्या अनादा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयता. हांव तुजे कडेन कोतकोत्यान मागता. ज्या कोतकोत्यान तुजे काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें. म्हजी कालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळोवन दी. आमेन. सगलीं बरोबर नोमान मरे कृपेन बोलले. सवेस्पोर आसा अस्तरा मध्ये सुदय आनी सुदय सो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माय आमा प्याधीर विनोदी कोर आदारे आमच्या मल्लाच्या वेळा. आमेन. Rusawi saibini tu amshirani Krishnona kaki haji bagni Kurpa diyamka dukha nirodcha Pakami sohomestani vinoti kurmai tuja putra lagi ami soduja surhi
तेणी विनोती कोर माये तुझ्या पुत्रा लागी आम्ही